सरकार आयकना जाल्यार वगी रावचे ना. आंदोलन आनीक तीव्र करतले. कलम 39A स्क्रॅप जाय मेरेन फाटी सरचे ना. आमदार विरेश बोरकार आनी तुषार गांवस हेड ऑन. 39A आड टीसीपी मंत्र्याच्या घरार मोर्चा वेल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी हेर विरोधी आमदार आनी 1,500 लोकांचेर FIR. विरेश तुषाराक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज. अमेरिका इस्रायलाचो इराणाचेर क्षेपणास्त्रान हल्लो. सावदी, कतार, कुवेत, UAE सयत 7 देशांचेर इराणाचो प्रतिहल्लो. लोकांक नाका जाल्यार प्रकल्प लादचे नात. मिराबाग बंधाऱ्या विशीं निर्णय घे म्हूण पक्षान मुख्यमंत्र्याक सांगला. प्रदेशाध्यक्ष दामू मिडिया मुखार. जळगाव घरकान्नीच्या खुनाचे केशींतलो दुबावीत विनोद राठोडाक 7 दिसांची पुलीस कस्टडी. खासगी वादांतल्यान खून. शिरगांव जात्रे वेळार सुरक्षेचेर नदर दवरूंक टास्क फोर्स. नेमांची कडक अंमलबजावणी जावची म्हूण फोर्स दवरतलो. पाळत कलम 152 खाला आदेश. इराण इस्रायल मदीं चलतल्या गॅराचे फाटभुंयेर दुबय एअरबेस बंद. फुडले सुचोवणे मेरेन दुबयच्यो सगळ्यो फ्लायटी सस्पेंड. आंध्र प्रदेशांत फोगाच्या कारखान्यात स्फोट. 18 जाण सोंपले. 6 गंभीर जखमी. स्फोटाचो आवाज पावलो 6 किलोमीटर मेरेन. भारताचो आदलो क्रिकेट कॅप्टन धोनीक झारखंड राज्य गृहनिर्माण मंडळाची नोटीस. निवासी जमनीन पॅथॉलॉजी लॅब चलोवपाचो आरोप. उतर दिवंक 15 दिसांचो प्राझ. रमादानाचे सुरवेकूच दुखाचो सावट. गाझाचेर इस्रायलान केल्ल्या हल्ल्यान फामिली काबार. हमासा वांगडा झुजपी फामिलींची 2 वर्सां जालीं हीच गत.